रुपेश मेंबरशिप करपा शकता मेंबरशिप ऑनलाइन डिजिटल कोण आसा स्टार्ट करतले कोण तुवें मेंबरशिप करपाक कोण ना तूं मागीर जितें तूं उलयता अशें न्ही तूं पयलीं उलय स्टार्ट कर अशें सांग रे अशें 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 मध्य मायक ओके स्टार्ट कर स्टार्ट कर आज गोवा प्रदेश काँग्रेस आयच्या ह्या फंक्शनान पयलीं म्हळ्यार तुमचे सगळे पत्रकार भावांचे स्वागत करता. तशेंच आयज आमचे मदें आसात गोंयचे डेस्क इन्चार्ज दिनेश सर, सिनियर वायस प्रेसिडेंट GPCC, तसोच आमचो सेक्रेटरी सांगेचो रजनीकांत, यूथ प्रेसिडेंट वरद, तो आयज आमचे मदें जॉयन जाता. आनीक सर एल्विस गोम्स तसो आयज आमचे मदें जॉयन जाता. तो आमचो सांगेचो MLA, इंडिपेंडंट MLA प्रसाद गांवकर आनी तेजे सगळे वांगडी सगळ्यांच्या हांगासर स्वागत करता. आनीक आयज ही एक सांगेकाराक एक बरी खबर जी आयज आमकां प्रसाद एक इंडिपेंडंट MLA जाणें फाटली इलेक्शनाक 8,000 म्हळ्यार क्लोज टू 8,000 अशी वोट काडली आनी तो जिखलो. आयज आमकां जॉयन जाता आनी आयज काँग्रेस पक्ष हो सांग्यार फुडले 22 इलेक्शन जे आतां येतले त्या इलेक्शनाक 100% जिखतलो हाची खात्री हांगा जाल्ली आसा. पयलीं म्हळ्यार प्रसाद गांवकर आनी तेजे वांगड्यांक सगळ्यांच्या हांगा आमच्या काँग्रेसीच्या वतीन तेंचें स्वागत करता. तेंच्या मेंबर का मेंबर हाँ करो करो वो मेंबरशिप होता है. हां तो नाम नाम एंटर करना पड़ेगा ना. यू कैन पुट इट. ओके ओके प्रसाद वेलकम. Any other joining along with you? या आप पहले ये हमारा पंच है. अच्छा पंच सरपंच वेलकम वेलकम वेलकम. उगे पंचायत शहर नहीं First time joining party. अच्छा ऑलवेज इंडिपेंडेंट ना. हाँ. और कौन? मांडो ओके ठीक है भाव संदेश अभी रिजाइन हो गया है टाइम से. अच्छा अच्छा अच्छा. ये रखते हो एक सरपंच बीस पंच मेंबर पंचायत. वेलकम वेलकम. और कौन? क्लोज वर्कर संतोष विश्वनाथ बाबू इन शॉर्ट. स्वागत स्वागत. हो गया. राफेल कांता यो एक दोन और कौन? सर ये तो सर ओके. There's one behind you. ये बहुत पुराना कांग्रेस का वर्कर है. अच्छा आइए. बिल्कुल बोल रहे. Okay. Elvis, you can just say a few words. On behalf of Indian National Congress, we are happy to receive just who has resigned as MLA, but it's too early to say he is not an MLA. He is an MLA for us. So, welcome, Sir Prasad.
गोंयांत कितें चल्लां तें इंडिया भितर चल्लां तें आतां हळू हळू गोंयानूय येवपाक लागलां की चड करून एका प्रकारचें कम्युनलिजम इंट्रोड्यूस करप इलेक्शनाच्या टायमार लोकांक डिवायड करून घालपाचो जो प्रयत्न चल्ला ताचेर विरोध अशें एक झूज मांडपाक म्हणून हांव ताचे कडेन उलयतालो. ताकाय दिसलां की गोंयकारां मदीं फूट घालून कांय फायद्याचें कोणाक पडपाचें ना. आमी पयले एक आशिल्ले, आतांय एक आसा आनी फुडाराकय सगळे एकठांय आसतले. आज प्रसादा सारको लिडर आनी चड करून जो ह्या शेड्यूल्ड ट्रायब कम्युनिटींतलो एक बरो फुडारी काँग्रेसान भितर सरला, तातूंतय एक आमकां एक बरेंपण दिसता की येदे व्हडले कम्युनिटीक एक बरें रिप्रेझेंटेशन, कम्युनिटीकच न्हू सगळ्या गोंयकारांकूय बी, तरी सुद्दां सिन्स ही रिप्रेझेंट्स द ही कम्स फ्रॉम द सेक्शन ऑफ सोसायटी जी उदरगत काळा प्रमाणे जावंक जाय आसली ती जावंक ना. आनीक जे कॉन्स्टिट्युशनल गॅरंटीज आसा ह्या कम्युनिटीक त्यो इम्प्लिमेंट जावपाक आजून पावूंक ना असो आमची चर्चा चलताली आमचे भितर. तर काँग्रेस इज द ओन्ली पार्टी दॅट कॅन एम्ब्रेस ऑल सेक्शन्स. हें सगळ्यांक कळून आतां आयलां म्हणून ताणें हें पावल मारलां ह्या काँग्रेसान भितर सरपाक. आनी तांचे येण्या वरवीं आमकां एक आनीक मजबूती मेळटली हें काँग्रेस आतां फुडें येता तें इलेक्शन जिखून येवपाक. तर परत एकदां तुमचें स्वागत आनी सगळे जे तुमचे भितर बरोबर भितर सरल्या तांकांय हांव वेलकम करतां. देव बरें करूं. आज आमकां एक खुशेची खबर आसा की गेल्ल्या कितलींशीं वर्सां जवळ जवळ 25 वर्सां भितर आमी ओपोजिशनां आसात आनीक आज एक चान्स येयल्लो आसा आमकां. हो चान्स प्रसादाच्या रुपान मेळ्ळो आसा आनीक ह्या खेपेक आमी 100% हो चान्स घेतले, फर करून घेतले आनीक 100% आमी हो सीट जिखतले, हितून मातसोय दुबाव ना. हांव बाब प्रसादा कडेन मागतां की सगळे आमचे जे कार्यकर्ते आसात तांकां सगळ्यांक घेवन आमी सगळ्यांनी एक जावन हो किल्लो लडोवया. आनी हो किल्लो लडोवपाचो म्हळ्यार कांयच ना. जवळ जवळ 8-8.5 वोट तेजे कडेन आसा आनी 5,500 वोट आमचे कडेन आसात. हो किल्लो लडोवपाक आमकां इजी आसा सामकें आनीक आमी इजी जिखतले. पूण इजी धरप ना, आमी तें टफ धरपाचें आनी आमी हेज्याहून जास्त मार्जिनान हो सीट निवडून हाडपाचो. सगळ्यांक देव बरें करूं. सगळ्यात पयलीं आमचे जे प्रेस मिडिया सगळे आसा, प्रिंट मिडिया तशेंच डिजिटल मिडिया सगळ्यांक हांव वेलकम करतां. आनी आयची ह्या काँग्रेस पक्षांत प्रवेश करपाची ह्या पावण्याचेर आयज खरेंच मनाक खुशी दिसता. कारण हांव खरें म्हणजे सादारण 2003-04 हाजे नंतर काँग्रेसचो कार्यकर्तो आनी ल्हान ल्हानशें कार्य केले नंतर सादारण 2007 नंतर यूथ प्रेसिडेंट म्हणून म्हाका रावपाची संदी मेळ्ळी आनी सादारण 11 म्हाका ह्या काँग्रेस पक्षांतल्यान भायर सरचें पडलें. तातूंत कारण कांय वेगळी आशिल्लीं, पूण हे सगळे भायर सरतना परत आतां एकदां समज 2 इलेक्शन मदीं जालीं, 12चें जालें, परत आतां 17 इलेक्शन जालें. दोनी फावटी कांयचे कॉन्फ्लिक्ट जाले, पूण आतां परत एकदां आमी काँग्रेस पक्षा कडेन ज्या पद्दतीन फुडें वचपाचो विचार करपाचो केला तशें सगळ्यांक घेवन वचपाची फुडें केल्ले कडेन आसा. आयज आमचे भितर आमचे सेंट्रल गोवा रिप्रेझेंट जे करता आमचे सर दिनेश गुंडरावजी, तशेंच रजनीकांत भाऊ, तशेंच आमचे ब्लॉक प्रेसिडेंट बाब जितेंद्र, एल्वीस सर, बाकी सगळे आमचे बाब विशाल, आमचो संजय, तशेंच खुशाली, सगळे कुशन, बाकी सगळे आमचे जे कार्यकर्ते हांगा आयिल्ले कडेन आसा. आमचे वायस प्रेसिडेंट शेख सर, आमचे वरद जे यूथ प्रेसिडेंट आसा, हे सगळे आमचे. एक तुमकां उतर दिवंक सोदतां म्हाजी सांगकारांक की जेन्ना म्हाजे कडेन मागला की सगळ्यांक खबर आसा की गेल्ली 5 वर्सां जेन्ना सांगकारांचेर म्हाजेर एक विश्वास दवरलो आनी त्या विश्वासान खंय तरी एक इंडिपेंडंट आमदार म्हणून आमकां निवडून काडले कडेन आसा. हे 5 वर्सां तो विश्वास सांगकारां म्हाजे दवरपा सारके सगळीं कामां विचारांक घेवन केल्ली कडेन आसा आनी सांगकारांक बरोबर घेवन करपाचो विचार केल्ले कडेन आसा. आज हे पावणे जे येयला ते दुसरे आयिल्ले कडेन आसा, कित्याक आमची म्हाजे बरोबर आशिल्ले ते म्हाजे सगळे लोक, तशेंच काँग्रेस पक्षाची जी सगळी फॅमिली आसा जी सांगेतल्यान आमचे सगळे लीड करता, सगळे जे ब्लॉक प्रेसिडेंट जावं सेंट्रल कमिटी जे लोक आसात, सगळे भाव भयणा कडेन मागता की तुमी सगळ्यांनी आनी आमची सगळी ही एक फॅमिली आमी जाल्ली कडेन आसा आनी एक फॅमिलीक आमी येवन परत एकदां सांगेचें म्हणजे सादारण 25 वर्सां नंतर काँग्रेस जो आमी बालेकल्ली 25 वर्सां पयलीं आशिल्लो तो परत एकदां इस्टाब्लीश आमी 2022 करतले. हितून मातसोय कोणी दुबाव धरपाची गरज ना. कोणीय कितलें ऑपोजिशन आसल्यार सुद्दां गेल्ले 20-25 वर्सां ते फाटले विचारांक काडले जायत जाल्यार सांगेच उरले कडेन आसा. आमी सांगे म्हणत आसा जे सांगेच्यान भरपूर कितें तरी कॉन्ट्रिब्युशन आज गोंयची भागाची जाल्ले कडेन आसा, पूण आज तेच उरले कडेन आनी ते करपा खातीर आमी सदांच फुडें पावल घातले कडेन आसा.
हांव मागता आयची ह्या सुवातेर चड वेळ घेतना, कारण ह्या हितून कोविडाच्या हितूंतल्यान आमी चड लोक हांगा हाडूंक शकले ना, थोड्याच लोकां भितर केल्ले कडेन आसा. जे म्हाजी सांगेची सगळे म्हजी चिंतक आसा, म्हाजी भाव भयणी आसा सगळे, तेंचे कडेन मागता की सगळ्यांक एक बरोबर सांगपाक पावले ना किंवा आनी कितें जालें, थोडो वेळ जालो आसत, कोणा कडेन मेसेज पावलो ना म्हणून कोणी रागार धरची न्ही मनांतल्यान. आमी सगळ्यांना ते एक भशेन बरोबर जमपा जाय परत, आनी जमले नंतर सांगेचो आमी वालेकिल्लो परत एकदा काँग्रेसीच्या नांवान फुडें हाडपाचो, हेचे खातीर तुमचे सगळे अपील करता. आनी आतां परत आसा एक म्हयनोभर आमचो आसतलो इलेक्शनाचो, इलेक्शन टेन्युराक सगळे फुडें सरून सगळे बरोबर रावन आमी आमच्यो सांगेची कोण सांग्या बरोबरच आयज एकदम म्हत्वाचें आसा, खूब म्हत्वाचें आसा की गोंय गोंयची सबंद लोकांक मागणी करता, मनांतल्यान काळजांतल्यान मागणी करता की गोंय आयज आमकां सांबाळपाचें, साल्वार करपाची एक टायम आमचेर येयल्ले कडेन आसा. आनी तें गोंय खऱ्या अर्थान जर आमी सांबाळटले जाल्यार काँग्रेस पक्षाक परत एकदां आमी ह्या गोंयच्या भुमीचेर आमी 2022 22+ करून आमी हाडपाची गरज आसा. आनी तेचे खातीर तमाम सांगेचे आमचे गोंयचे जनते कडेन हांव मागता की काँग्रेस पक्षाक तुमी ह्या फावटी भोवमत करतले. खुबशे वेगवेगळे पक्ष हांगा आयिल्ले कडेन आसा आनी ज्या अर्थान आयज गेली 10 वर्सां BJPची राज हांगा चल्ले कडेन आसा, गेल्ले 5 वर्सां जर पळयल्यात जाल्यार ह्या राज्याक कोण ताली ना आनी वाली ना अशी करून परिस्थिती जाल्ले कडेन आसा. सो ताका लागून हांव मागता की ह्या राज्यान खूब केलें तें पुरो जाल्ले कडेन आसा. सामान्य जी जनता आसा ती खूब त्रासलेली आसा आनी ते सामान्य जनते खंय तरी आतां दिलासे दितात जाल्यार काँग्रेस एकच पक्ष आसा. आनी हांव मागता की फाटल्या दिसा सुद्दां हांवें कांय स्टेटमेंट केल्ले, हांव मान्य करता की काँग्रेस पक्षा बरोबर वचपाचें काय नसपाचें हे कांय स्टेटमेंट हांवें बी केल्ले. त्या टायमाचेर कांय विचार विनिमय जी आसा किंवा जितले फुडें येवपाक जाय आशिल्ले काँग्रेस पक्ष तितले फुडें जावनासले, वचनासले म्हणून खंय तरी दिसतालें, भंय दिसतालो. पूण आयज परत एकदां दिसलें की थोडो वेळ घेतला हांवें, टायम घेतलो. TMCचे वचपाचे विचार चलताले खूब जाणांचे, टायम घेतलो आनी त्या टायमा प्रमाणे आयज खरें अक्कान दिश्टी पडलें की काँग्रेस पक्षच घेवन आमी जर फुडें गेले जाल्यार आमी ह्या गोंयाक साल्वार करूंक शकता. हें सामकी काळाची नितांत गरज आसा. म्हणून हांव म्हाजी गोंयच्या लोकां कडेन तशें सांगे लोकां कडेन मागता की आमी एकदां परत काँग्रेस पक्षाक फुडें हाडया. आमचे सगळे जे लोक आसात सांगेचे आनी गोंयभर सगळे लोक आसात एक मतान एक चित्तान एक निसंद एक ध्येय दवरया की ह्या वेळार आमी 22 काँग्रेस सरकार हाडटलें आनी हें सरकार नवी कितें तरी करून दाखयतलें. कित्याक जाल्यार तुमी पळयल्ले कडेन आसा जे फुटीर सगळे जाले, काँग्रेस पक्षांतल्यान सगळे भायर गेले. त्याच बरोबर आतां तर पळोवपाक गेल्यार जाल्यार आमचो एकच लिडर उरला बाब दिगंबर कामत, हे एकटेच आमचे लिडर उरले कडेन आसा सद्याक. आतां म्हणजे फाटले जे काँग्रेस पक्षांचे आसात ते आज नवी फूल फ्रेश टीम सगळी तयार जातली, सगळे कॅन्डिडेट नवे तयार जातले. हे सगळे कॅन्डिडेटाचे विचार बरे आसतले, नवी विचारान नवी एक संदी घेवन आमी ह्या गोंयाक खंय तरी फुडें व्हरपाक आसा. आनी ताका लागून एका लिडरशिपी अंडर सर आमची दिनेश गुंडरावजी हांची लिडरशिपी अंडर तशेंच गोंयची लिडरशीप जेन्ना आमी दिगंबर कामत लीड करतले तेजे अंडर आमी सगळे जे कोण फ्रेश कॅन्डिडेट आसतले तातूंतल्यान आमी मिनिमम 22+ करून हाडून एक ह्या वेगवेगळ्या विचारांचे सरकार ह्या गोंयच्या लोकांच्या आमी चरणा कडेन सुपूत करपाचो प्रयत्न करया. इतलें सांगता फुडल्या 5 वर्सांक एक वेगळे पद्दतीन चलपाचो प्रयत्न करया. जे 5 वर्सांक डिफरन्स दिसतलो त्याचेर फुडल्या लोकांनी विचार करपाचो. सो मागता लोकां कडेन की आयज ह्या पक्षाक प्रवेश घेतल्या नंतर ह्या पार्टी खातीर जें कितें यथाशक्ती म्हाजे कडेन जाता म्हाका कनेक्टेड 4-5 कॉन्स्टिट्युएन्सी आसात, ज्यो काणकोण म्हणा, सांगे म्हणा, केपें, सावर्डे, कुडचडें आनी ताचे भायरूय बी खुबश्यो गोश्टी आसात ज्या जाग्यार आमकां 4 लोक मानतात. सो त्या ज्या जाग्यार म्हाज्यान पार्टी खातीर जें कितें कॉन्ट्रिब्युशन करपाक जाता तें कॉन्ट्रिब्युशन आमी सदांच करपाक तयार आसतले. आनी आयच्यान हो मुवमेंट जो आसा तो 14 तारखेर जें वोटींग पडटलें, हांव आजच मागता 14 तारखेर जें वोटींग जातलें तें वोटींग काँग्रेस पक्षाच्या नांवान जातलें. आनी त्याच बरोबर फुडाराक जो जैत जातलो तो काँग्रेस पक्षाचो जातलो. आनी सगळ्यांक देव बरें म्हणटा. थँक्यू. On behalf of Indian National Congress, I would officially want to welcome Sri Prasad Gaonkar to our family. He, few weeks back, had met Sri Rahul Gandhi and expressed his support for the Congress, and he had expressed his desire to come into the Congress party that time itself. But since he was an independent MLA, officially he could not join the party because of anti-defection laws. So he waited to resign and then joined the Congress party officially today. But otherwise he had already had come towards us and he already had become part of us. But what I would like to express is that he has got good experience. He has worked amongst the people. He is a grassroots leader. And from the ST community, he is one of the brightest leaders Goa has got. And today, him joining the Congress party is also he's added a great strength to the Congress party also. Not only in his constituency, but also in and around. And he will play a major role in helping the Congress party come to power in the forthcoming assembly elections. And in between, due to some developments, he had joined another party, but he realized
that the true interest of Goa lies in the Congress, and if you want a good governance, good government, and something which we can do to the people, that can be only done through the Congress party. So he realized that, and he immediately spoke with us and said, I made a mistake, and that is something which I regret. And now he's come back, and it is a boost for us, and definitely with his, इनके हमारे पार्टी को ज्वाइन होने के बाद हमारा वो कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर ज़रूर 100% कांग्रेस का जीत अभी डिक्लेयर कर सकते हैं कि कांग्रेस जीत रहा है उस कॉन्स्टिट्यूंसी में, और पूरा उधर उस ताल्लुक में और आजू बाजू कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर अच्छा माहौल बनेगा। और जैसे अभी प्रसाद जी ने बोल रहे थे, मैं कुछ समझ सकता था उनके बाद में कि कांग्रेस को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी पर आना वो इम्पोर्टेंट है। गोवा रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, गोवा रिक्वायर्स स्टेबल गवर्नमेंट, और ये डिफेक्शंस और हॉर्स ट्रेडिंग वो सब बंद होना चाहिए। एक नया राजनीति गोवा के अंदर शुरू होना है। तो इसीलिए वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी दिला सकते हैं, और स्ट्रेंथन हो रहे हैं हम। कांग्रेस पार्टी इज मार्चिंग अहेड, देयर इज मोर स्ट्रेंथ दैट इज बीइंग एडेड एवरी डे, एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट वी विल रीच द नंबर, वी विल गेट आवर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी एंड विल गिव अ गुड गवर्नमेंट to Goa. So once again, on behalf of Srimati Sonia Gandhi ji, on behalf of Shri Rahul Gandhi ji, on behalf of all the Congress leaders, and because Digambar ji is not here and Girish ji is unfortunately not well, so otherwise definitely he would have been here. So on behalf of all of us, I once again welcome Shri Prasad to the Congress party. Thank you. Okay. Thank you. Some questions. Sir, can I ask something? Could you clarify on Mr. Lobo? Michael Lobo, is he joining tomorrow or something about it? Because today he was seen with one of your candidates campaigning in Shaligram, one of your party leaders. See, as of now, he is still in the BJP, so I cannot make any comment on that. You have to ask him. You should not ask me. Because he has been seen with your party leader. No, you ask him, no? No, but he has been seen with your party leader. Yeah, I'm saying no. As of now, he is still in the BJP, no. So why should I make a comment? Something with you, No, that is, you have to ask him, no. Why? Mr. Kamal said, You should ask him. Mr. Kamal said that he is in contact with top leaders of Congress. No, I don't think he said all that. That you are He saying. said. I don't think he said that. Kamal said that. No. Okay. Thank you. Thank you. Boss, itna hi. This is the news. This is good news. Any alliances with any parties or discussions? We have had no discussions with any other. I mean, Shiv Sena, Mr. Sanjay Raut had met us, and we had some discussions. Apart from that, we have already have a understanding with Goa Forward, and that continues. What about NCP? NCP also. NCP have been talking to us, but there is no finalization happened on that. But I don't know what will happen. When can these things be finalized, sir? All these things have to be mutually agreed upon. No, I'm not only the decision maker. NCP is definitely our friend. We have got understanding. We have an alliance government in Maharashtra. They are good friends, and we have a good relationship with them. But within for Goa, unless we come to some proper conclusion, I cannot make any comment right now. If Mr. Lobo joins tomorrow, say suppose, then how big asset it would be for the Congress? See, let us not talk about something which has not happened. No. So we After it know- happens, then you can ask me that So you question. are If also it happens, you ask me You that are also question. aware that it is happening. You know that's okay. Next Time will tell everything. Next list of candidates. Next list of candidates. I think shortly today, tomorrow we should have a second list, and then within another 3-4 days, third list, and we should maximize by 14th, 15th, we should clear all the names. Will Congress party or only after Lobo's induction? See, I'm saying today, tomorrow there will be a list coming out, and then after that we'll be finishing everything by 15th. But only after Lobo's Not necessarily, there's no connection to that. No connection. We are doing it wherever. तो सोर्सेस बोल रहे हैं कि कांग्रेस और टीएमसी का लीडर दोनों लोग मिलके एक 5-स्टार होटल में अलायंस के बारे में डिस्कशन हो रहा है। कौन लीडर? टीएमसी और कांग्रेस। No, which leader, which 5-star hotel, which state? In Goa? This is maybe speculation, but this is trying to come. सारे लोग इकट्ठा आना बहुत अच्छा है। See, all these things they should have thought about much earlier. When they were saying what is UPA? UPA doesn't exist, was the comment made. So they should पहले ही सोचना चाहिए थे ना कि गोवा के अंदर आने से पहले क्या करना है. This is ego issues. I'm not saying ego issues. You should be like
all these things should have been done in a better manner if it has been done in a proper manner earlier. Are you also There was thinking no of 22 plus? possibility there. Are you also thinking of 22 plus? See, we are looking at 25 plus. 25 plus. Thank you. Thank you.